आणि ही माझी थाली सुंगटांची प्रॉन्स थाली आणि वो व्यू पया काय बरो बेस्ट टेस्ट सारको टू गुड टेस्ट. तरी आम्ही कोलवा बिचार केल्ली पयात कितली गर्दी असली थंयसर आणि हांगासर कांयच ना पयात गायस कांयच ना. पय काय का खाणं ते पळय गायस लोक कायाकिंग करतात आणि आयज वेदर पळयात बरो हा कायाकिंग करपा सारको. अवी तू म्हाका व्हरतलोय कायाकिंग करपाक आतां जेवण बी प्लीज रे अवी कित्याक करचें ना आतां जेवया आनी या कायाकिंग करपाक नाका. म्हाका सो गायज आयज आमी येयल्लेले फिश थाली खावपाक शोले पया व्यू पया हांगाचो. हे पळय तुमकां झूम करून दाखयता पया कायाकिंग पया कायाकिंग. तू रेडी आहा मुगो कायाकिंग हय तर कायाकिंग न्हू आतां जेवपाक हय मागीर जेवण जातकूच तूं म्हाका खंय व्हरतलो डायरेक्ट घरा घरा न्हू भोंवपाक. वेज थाली सो गायस आमची पळय वेज थाली येयल्लेली आसा. वेज थालयेन पळोवया कितें कितें आहा ते दाळ आयज आनी तुज्या मदींच शेवट वाडली वेज थाली खावपाक. कित्याक की आयज म्हाजो जावन आसा फ्रायडे कळ्ळें तुका. प्रॉन्स थाली दाखय रे हांवें. सो गायस पळयात हांगासर आहा वरण ही जावन आसा कॅबेजची भाजी शेवयो आनी सोलकडी आनी एक पापड हे जावन आसा वेज थाली आहे. आनी तुमी पयलें आसतलें न्हू वरण खूब रेर गावता. आमी इतल्या कडेन खाल्ला म्हटल्यार आमकां खंयसरूच वेज थालीन वरण गावोंक ना. हांगा फर्स्ट टायम आमकां वरण गावला नाजाल्यार फक्त फोडण्याची दाळूच आसता. पळया ही वेज थालीन पळया कितें कितें आहा पळय ते दाळ बीन आहा आनी ही म्हाजी थाली सुंगटांची प्रॉन्स थाली आनी वो व्यू पळया काय बरो व्यू पळोवन जेवपाचो न्हू आहा. आनी वेज थालीन तुजें फेवरेट वरण आसा. हय वरण आसा म्हाजें पण म्हाका आयज नुस्त्याची थाली जेवपाक जाय. ओके सो चला आतां हांव वयता फूल पावर पोट भरून जेयता सारकें न्हू. सारकें हा वाव ब्युटिफूल. आग कशी आहा तुजी वेज थाली बेस्ट दाळ आनी भाजी आणि हांवें जे सुंगट खाल्ला वा बेस्ट टेस्ट सारको टू गुड टेस्ट फ्रेश आहा नुस्तें न्हू आहा. हय तर हरशी गायज खरें सांगू म्हाजें बी मन आसलें की बरें नुस्त्याची थाली बिली घेतली पण आयज शुक्रार न्हू गायज त्या खातीर हांवें वेज थाली घेतली. हे पळय सुंगट पळया काय बरें आहा तें. आयज मोस्ट ऑफ द टायम न्हू हांव सुंगटाचीच थाली घेता कित्याक म्हाका सुंगटाची थाली खूब लायक जाता न्हू आहा. आनी म्हाका सुंगटाची कडी खूब लायक जाता गायज. सुंगटाची कडी कोणाक म्हणून आवडना सांग पळय कोणाक आवडना कोणाक म्हणून थोड्यांक आवडना सुंगटां बी च्या जावच शकना. हय रे अवी. सो गायज अवी म्हाका फायनली बिचार घेवन येयलो ये मज्जा. आनी लोक काय चड ना नॉर्थ गोवान पावसाचो दीस न्हू म्हणून आनी चड करून न्हू गायज आतां सगळे सावथाकूच वयता. त्या दिसा आमी कोलवा बिचार केल्ली पळयात कितली गर्दी आसली थंयसर आनी हांगासर कांयच ना पळयात गायज कांयच ना. हे पळयात. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आग येयला बिचार. म्हाका अवी घेवन येयलो गायज बिचाचेर. अवी तुका खबर आहा फाटल्या फावटी आमी हांगाच्यान चलत वयताले न्हू थंय उदीक कितले सकयल आसले ते आतां पळय सारके वयर पावले. हांगा पळय कोणूच ना ह्या बिचार. दिस इज वन ऑफ द पीसफूल बीच ऑफ गोवा. तुमकां खरें सांगता गोंयांतलो सारको पीसफूल बीच हो कोणूच आसना हांगासर न्हू चडशे. गोवाक बी कोणूच आसना आसले पण त्या दिसा आमी कोलवा गेले बाप रे ते जाल्यार कलांगट कशा सारखे कलिंगट जाला थंय कलिंगट. पण हांगासर पळय काय बरें शांती सारकी जाय तो फोटोशूट करा बरो टायम स्पेंड करा पळय कोणूच ना न्हू आहा. जाय कसले कपडे घालात न्हू अवी बिंदास. आग हो
तुझे फोटो काढया मग बरे नाका रे हवी या कपड्यान काढया नाका बरी शॉर्ट पॅन्ट बी घातलेले जाल्यार काढू येता आदले फोटो बी आणि हे कितें कपडे न्हू तर ना येतून म्हाका अनकम्फर्टेबल दिसता आणि तू म्हाका ह्या दिसांनी शॉर्ट पॅन्टी बी घालूकूय दिना स्लीवलेस कपडे म्हाका जाय तशे ड्रेस पयलीं दिताले तसो आतां तू दिना आतां तू बदललय कोण सांगता ते पळया गायस हांव एक असो भुरगो म्हाका बाबा कसलेंच येना शॉर्ट कपडे घातले बीन जाले म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना हांव तेका फ्रिडम कपड्यांनी ना कपड्यांचे हा पण कितें आहा ज्या जाग्यार वयता पळय त्या जाग्यार खंयच्या जाग्यार वयता पळय डिपेंड ऑन दॅट प्लेस तू बदललय रे हवी आतां खंयच्या बऱ्या जाग्यार वयतलो जाल्यारूच म्हणजे खंयसर ज्या जाग्यार ते कपडे घालपा सारखे आहा पळय तशे बेश्टेच खंयच्या नाकाल्या जाग्यार घालूं शकना न्हू अरे 2च मिनटां गेल्लोले म्हाका थंय तेकाच स्टायल म्हणटात न्हू काय तुमका खरें सांगू ह्यो बी फक्त न्हू दिखावा करता तुमका दाखोवपाक की बाबा आपूण आपणाच्या गर्लफ्रेंडाक बिचार व्हरता कपाल व्हरता चल The next day. सो गायज आयज आमी खूब दिसांनी भायर सरता सायकलिंगेक वचपाक आनी आयज वेदर पळयात मातसो बरो आसा दमट दमट सकाळच्यान असोच आहा पावस बिलकुल ना आनी ह्या फावटी न्हू 3-4 दीस कंटिन्यू वारें मारीत आहा वेदर घालता तुझ्या डिकीन घाल सारको घाल हा आकाची डिकी हांवें बॅग घेतला गायज कशें ना जाल्यार धरतले सो सामान गायज आमी आयज अशें डिसायड केला उलोवन व्हरतात ना हांव येत ना ते कॅमेरान येता तू तो पळय तो येता हा क्लीन आहा हा मागीर वय बोल राव ना पळय येता आतां येता हय सो गायज आयज आमी चल्ली भायर मातशें कितें खावन बीन येता ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन भायर वयता खावपाक ओके पावस न्हू पावसान आमकां कांय करूंकय मेळना बिकॉज ऑफ दॅट भटजी कसो आसा बरो आसा न्हू चल या येतलो रे पावस गायज आमी आमची न्हू सायकल दवरली आनी गाडी घेवन येयली पावसाक लागून न्हू रे हांवें लॉक ओपन कर आनी हांगासर आमी खावपाक येयला हे संक ओपन जातले आनी आतां जाल्यार 4 आतां समज आमी घराय वचात परत येत जाल्यार पावसाची गॅरंटी ना कितें म्हणटा हांवें कितें रे वयच्याच पडले रिटर्न या कोणी तरी पनवती लायली रे बाबा हय सो गाईज आयज न्हू आमच्या एका सबस्क्रायबराच्या डॅडीचो न्हू बर्थडे जावन आसा सो सगळ्यान पयलीं हांव म्हणूंक सोदता विश यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे एंड मे गॉड ब्लेस यू मिस्टर मिनेजीस त्या मनशान म्हाका सांगलां नांव घेवं नाका म्हणून तरी हांवें तेजें सरनेम घेतलेलें आसा आनी तशेंच तेंच्यांनी आनीक खंयसर फालतूर पयशे उडोवच्या जाग्यार तेंच्यांनी हांवें डिसायड केलें की ल्हान ल्हान भुरग्यांक जेवण दिवचें म्हणून सो हेच डिसायड करून आमी आयज वयपाचें आसा ल्हान ल्हान भुरग्यांक भायर घेवन जेवपाक आनी ते भायर ह्या मनशान खूब सारे ल्हान ल्हान भुरग्यांक जेवण दिल्लेलें आसा सो थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता आयज तुज्या बर्थडे दिसा कोणाच्या घरान कोणाच्या तरी हातीन कोणाच्या तरी तोंडान कोणाच्या तरी पोटान 2 टायमाचें जेवण गेलें म्हणून सो परत एकदा विश यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे मे गॉड ब्लेस यू देवान खूब भलायकी दिल्या पुरो नाव यू आर 61 इयर्स ओल्ड आनी देवान तुका फुडें खूब सक्सेस खूब भलायकी दिल्या पुरो म्हणून मागता आनी या गायज आयज काल असले लोक मेळपाक व्हेरी लेस जे यू नो आपणाचे पोटाचे कमी करून दुसऱ्यांचे पयलीं चिंतता सो टायम वेस्ट करिनासतना आमी डायरेक्ट व्हिडिओचेर वचया सारकें न्हू सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आमी येयल्लेली आसा आतां हॉटेलार खावपाक सारकें न्हू रे भावानो फूल पावर हो पळय जेमकोट बाई सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आमी येयल्लेले आहा आतां खावपाक फूल पावर सारकें न्हू आहा पळय फूल पावर सारकें चिकन लॉलीपॉप बीन सगळें करया मरे चालू फूल पावर करया मग हा आयज आनी पावसान आमकां सारको हालयलो न्हू सो गायज आमी जेवपाक बसले आतां फूल पावर सारकें मज्जा आनी थोड्या दिसांनी हांव मॉल बीन सोडपाक हांव आयज बरो पोट भरून जेवता कशें आहा रे कशें आहा रे अरे थकलो रे यो आनी बाबडो जेयता आसतना थकता लोक अवी धांवून थकतात न्हू एक्सरसाइज करतात फुल्लच रेट
आणि भिकास या जोन थापता कसली स्टाईल रे तुझी. डायरेक्ट रेड कोट घालू ना पहिले डायरेक्ट रेड कोट घालू ना पाऊस चढ पडटा. पाचशेच ना ते का रेड कोट घालू पाऊस भितून पडटा रेस्टॉरंटात भितून पाऊस पडटा घालून रावला रेड कोट किती आले रे. ये पूरा तू खा सकता है तू रे. वो गुड्डा है गुड्डा. वो गुड्डा है तू नहीं खा सकता है. हातात पिझ्झा बल्ल्या आणि क्यूट सारखे एका अरे इतना स्पाइसी डालोगे तो मर जाएगा मर तू काय का खाणे दो खारे ह्याच्याने माझ्या भितर कॉम्पिटिशन तुझ्या भितर कॉम्पिटिशन गो ना गो हो सारको कॉम्पीट करी माझ्या वांगडा तुझ्या वांगडा ह्याच्या वांगडा कॉम्पिटिशन केले आणि सारखे कितें रप्पा रप खाल्ले आम्ही ना रे दोघांनी फुल पावर. टू यू Happy birthday to you. Happy birthday to you.